सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे शाखेच्या फ्रॉड प्रकरणात अटकेत आशिल्ली तन्वी वस्त आणि मॅनेजर जाधवाचो जामीन अर्ज केपे सत्र न्यायालयान भायर मारलो। सध्या तन्वी वस्त आणि बँक मॅनेजर न्यायालयान कस्टडीन आसात। कितले दिसांचो रिमांड मेळटलो हे आयतारा थारतले। हे प्रकरणाचो कुडचडे पुलीस फुडलो तपास करतात। बेल एप्लिकेशन आशिल्ली, आमी 2 बेल एप्लिकेशन्स फायल केल्ली आणि ती आज ऑर्डरी आशिल्ली। पयले आर्ग्युमेंट जाल्ले आणि आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या आणि दोन्ही बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केल्या आमची। तन्वीची हांव एपियर जायना, पण तन्वीचें एप्लिकेशन फायल केल्लें आनी तन्वीचें रिजेक्ट जालां। सो सगळे बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्या। सो तांकां रिमांडार बी कितें अशें रिमांड ऑलरेडी तन्वीची रिमांडा बद्दल म्हाका खबर ना। आमचो ऑलरेडी पयर 14 days रिमांड दिल्लो आणि आज बेलीक डेट दिल्ली। सो रिमांड कंटिन्यू थंय आसा, पण बेल एप्लिकेशन हांगाच ते रिजेक्ट जालें आसा। सो कितली बेल एप्लिकेशन आसलेली आनंदाची? आमचें हें सेकंड बेल एप्लिकेशन, आमी एक फर्स्ट बेल एप्लिकेशन फायल केल्लें तें रिजेक्ट जाल्लें आमचें, आनी हें सेकंड बेल एप्लिकेशन आयिल्लें तें सेकंड बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट जालें। सो 2 बेल एप्लिकेशन जाली, ती दोन्ही रिजेक्ट जाल्या। थेफ्ट एंड फ्रॉड केस कुडचडें ती सेंट्रल बँके कडल्या आयज खंय तरी कोर्टान इम्पॉर्टंट निर्णय दिल्लो आसा। दोगांनी जे बेलाक अपील केल्ले तेंगेली दोगांची बेल रिजेक्ट केल्ली आसा। ऑलरेडी पयर जे हियरींग जाल्लें तेन्ना जो मॅनेजर आनंद जाधव आसा तेका ज्युडिशियल कस्टडी जाल्ली आनी आयज परत एक फावटी ते जी निर्णय आशिल्लो बेलाचेर आयज पयर आर्ग्युमेंट जाल्ले, आयज खंय तरी ऑर्डर आशिल्ली तेजेर दोगांयनी बेल रिजेक्ट केल्ली आसा। आतां तन्वी वस्ताक सद्याक ज्युडिशियल कस्टडी मेळ्ळी आसा, पूण सांजची परत तेका पुलीस दुसरे केसीचेर अरेस्ट करतली। ती कुडचडे पुलीस आसा आनी तेजेर परत कारवाई सुरू जातली। पूण आयज केपे कोर्टान जे खंय तरी जो आनंद जाधव होपफूल आसलेलो बेल मेळपाक तेजी रिजेक्ट जाल्ली आसा।